जेजू क्रिस्तांती म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आज शिंजेचो बुधवार वा गोबराचो बुधवार. आज आमी कपालार शींज घालून प्राजिताचो काळ प्रारंभ करता. हो एक कुरपेचो काळ, जेजूच्या जिवंतपणाच्या फेस्ताक तयाराय करचो एक वर्तो काळ. आत्मीक जिविताची तयाराय एक दीस आमी करूंक जाय, पूण वर्सांत हे 40 दीस मात्र कित्याक? वर्सांत एक पावटी संपूर्ण रितीन तयार जावंक हो एक आमकां अवकाश लाभला. नंतर आमी आमकां चिकंडीत विसर पडटी. एकलो बरयणार अशें सांगता, मोरूंक सर्वांक आसा, पूण मोरूंक कोणी तयार नात. काणजेवान सर्वांक जाय, बेळें करूंक कोणायकी नाका. बरें उदक सर्वांक जाय, नितळ उदकाची रक्षण करूंक कोणायकी नाका. दूद सर्वांक जाय, गायक पसूंक कोणायकी नाका. सावळी सगळ्यांक जाय, पूण रूख झाडां लावंक कोणायकी नाका. सून सगळ्यांक जाय, चेडवां भुरगीं कोणायकी नाकात. भुरग्यांक आवय जाय, तरी आवयक पळोवंक साखरी करूंक कोणायकी नाका. संवसाराचें जिविताचें विपर्यास. सर्ग सर्वांक जाय, पूण त्या कुशीन समकोंक कोणायकी नाका. एकलो आमी आमचो शेवट जाणा. मनशा सैंबाच्या अस्कतकायेक लागून सुलाबायची वाट आमी सोदता. जें कुडीक कितें पसंद संतोष दिता ताच्या फाटल्यान आमी वेता. आमच्या आत्मीक संगतीक गमान दिवंक आमी फाटीं सरता. बायली सोबाय उरोवंक प्रयत्न करता. घरची सोबाय माजून वेताना घराक आमी पेंट काडटा. वाहनां बरी उरोवंक तवळ तवळ आमी गॅरेजीक व्हरता. भलायकेंत उरोवंक दाक्तरागीं वचून आमच्या जिवाची आमी तपासणी करता, सॅक्रिफीस करता. वस्तू आरावन नेरावन पळोवन तर्जुमो करून विंसून आमी हाडटा. जें कितें गरजेची ती मात्र कणां आमी सेवता. प्राजीत काळार आत्मीक जिविताची सोबाय सोडूंक आमकां आसची 3 हातेरां: मागणें, उपास आनी दान धर्म. मागणें देवा थंय पावोवची एक निसन. मागणें म्हळ्यार फकत ओंठ हालोवचें न्हय, बगार काळजां तावन उलोवचें. करिस्मांत पवित्र सभा तिच्या भुरग्यांनी मागणें कुर्सा वाटांनी देवाचपणा मुखांतर देवा थंय पावा जाय म्हूण आशेता. मागणें बवाड्त फळादीक करचें तळ आनी बवाड्त परिपायेक पावूंक आसचें एक हातेर. दुसरें जावन आसा उपास. उपास भायले रूप आनी भितरलें स्वरूप एक करचो गांज. एक धर्म उपासाक महत्व दिता. हिंदू धर्मांत उपास देवाच्या मेसवणेक करतात. जैन धर्मांत अहिंसा वा दया जोडच्याक तर मुस्लीम समर्थेंत उपास भाव बांदावपणाचो स्पिरीट वाडोवंक आनी यमकोणांतलें रक्ता म्हणली फातींनी तांकां आसा. पूण आमी उपास म्हणटना कान जेवण सोडटा. हांगासर एक सोडटना आनी एक आमी आपणायता. कान सोडटा, पूण आत्म्याचें बरेंपण जोडटा. विलासी जीवन, संवसारीक कुशालाय हाका फाट करून कुडीची दंडोवणी करचें आत्म्याची बाचावी जोडचे खातीर. उपास केल्ले वरवीं हेरांचे कश्ट आमकां समजतात आनी तांकां आदार दिवंक आमकां प्रेरण लाभता. तिसरें जावन दान धर्म. दान धर्म पेल्या थंय पावोवंक आसचें एक पांपाळें. पेल्याक दिवचें काळजाच्या खऱ्या मानवभावाक साहस जाल्ली एक करणी. दान धर्म मोगान भरिल्लें आमकां जावंक जाय. मोगा विणें दिवचें सदांच तें पोकळ प्रदर्शन जाता. खरें दान धर्म म्हळ्यार सर्तीक उरिल्ल्यांतलें दिवचें न्हय, आमचेंच म्हणलें आसुरल्यांतलें दुखता तरी दिवचें. आनी हीच काळजाची खरी ग्रेस्तकाय. करिस्मांत आमी उरयल्लें दुबळ्या धाकट्यांक दितना आमच्या आनी पेल्या मदल्या एक संबंदाचें पांपाळें घट जाता. भाऊ भयणीनो, आज आमी शीस घालतना आमकां उगडासा काडचीं उतरां: धूळ तूं मनशा आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. ह्या उतरांनी आमची अस्कतकाय हांगासर दर म्हूण दिसता. देवाच्या हातांतली माती आमी, आनी तो आमचो कुंबर. तो आमकां सारकें रूप आनी स्वरूप दिता.
जेन्ना ताच्या हातांतली आमी सुकताव तेन्ना माती गडजतेली. सारकें रूप आमकां मेळचें ना. ताच्या हातांत मोटकी जावचें केदींच आमी सुकोवचें नाका. आमकां मेळिल्लो अवकाश बऱ्या रितीन आमी पाळया. ह्या करिस्मा वेळार आमचो जिनी बोंगो फुलोवन दी. देवाचो आनी पेल्याचो मोग म्हणलो परजळ प्रसारून दी. पराजीत काळ, कश्टांचो, दुखांचो, चाप्पे वा बोरींग काळ न्हय, नव्या जिनिये रितीक वेंगचो, फाटीं परतोवचो, देवाक लागीं जावचो, पांचवो फळादीक काळ जावन दी. आमेन.